भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हांच्या जोड पालवान रवींद्र भवन कुडचड्या हांगा 22 ते 27 मे मेरेन सागर नायक हांच्या नेतृत्वाखाला कावी कला कार्यशाळा घडोवन हाडटले अशी माहिती थळावो आमदार निलेश काब्राल हांणी दिली। गोयची आदली कला तिगोवन दवरपा खातीर ही कार्यशाळा आयोजित करतले। देखून चडांत चड लोकांनी हे कार्यशाळेत वांटेकार जावचें अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें। इट इज फॉर्म ऑफ रेकॉग्नायजेशन। सो म्हाका दिसता हो आर्ट जो आमचो गोंयचो आसा हो तेणें चालू दवरला। हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा। आनी कुडचड्यार येवन भुरग्यांक शिकोवपाक तो फुडें सरला। जशें सांगलां की 22 ऑनवर्ड्स हांगा रवींद्र भवनां आमी शिकयतले तेन्ना लोकांनी हेजो फायदो घेवचो। भुरगीं 16 एंड अबव, नॉट बिलो 16 एंड अबव हांकां हो वर्कशॉप आसा आनी इट इज फॉर लिमिटेड पिरियड, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस असो आमी थारायल्लो आसा। आनी ताचे खातीर ऑनलायन एप्लिकेशन फॉर्म आमी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान करतले सो दॅट दे कॅन फिल इट ऑनलायन। पयलीं म्हळ्यार कुडचड्याचे बीजेपी आनी बीजेपी युवा मोर्चाक हांव अभिनंदन करता की हो कावी आर्टाचो वर्कशॉप तुमी घेता म्हणून। आनी कुडचड्या सारक्या भागांत आर्टाचें एक आर्ट कावी आर्ट म्हळ्यार कितें हें वर्कशॉपाच्यान कळटलें। सो कावी आर्ट म्हळ्यार फर्स्ट सांगपाक म्हळ्यार कावी म्हळ्यार आमची तांबडी माती आनी तांबडी मातये पासून जाल्लें हें आर्ट ओरिजिनल गोवन आर्ट फॉर्म जो वण्टींचेर पळोवपाक मेळटा, देवळांनी जावं पयलींच्या घरांत पळोवपाक मेळटा। सो तो काळानुसार मरतालो। हांवें काम करपाक सुरवात केली 2019 तेचेर नवी पद्दतीन सुरवात केली। मातये वांगडा म्हाजो तो खेळ आशिल्लो आनी मातये वांगडा म्हाजें जें उलोवप आशिल्लें तें म्हाका दिसता आयज आमचो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां कळ्ळें आनी आर्ट आमचें कितकें रीच आसा आनी कल्चराचेर आमचो कितको इंडियन टच आनी जावं इंडियन गव्हर्मेंट कितको बरे नजरेन पळयता हें आमकां आयज प्रूव जाल्लें आसा।